स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं हांव आमचे मंत्र्याचे अभिनंदन करता की बिचोली खातीर आमचे जे सिव्हिल सप्लाय ऑफिस असले ते खूप ल्हान असले ते तेंच्यांनी व्हडले आमकां जागा दिवन इनॉग्रेशनय केल्लें आसा. सिव्हिल सप्लायचेर उलयतना स्पीकर सर आमच्या गोंयभर 450 फेर प्रायस शॉप आसा. आता एका टायमार कितें आशिल्लें, फेर प्रायस जेन्ना कोणाच्या घरा कडेन शॉप आसा न्ही तो ग्रेस्त म्हणजे ताच्या कडेन सोसायटी आसा तो बरो आसा. आज ती परिस्थिती उरलेली ना. हे फेर प्रायस शॉपांची ते शॉप हॉलांचे तेंचे शॉप चलता म्हणसर मुश्कील, तेंचो सर्वायवल डिफिकल्ट जाला. सो म्हजी थोडी सजेशन आसा मंत्र्याक, आनी मंत्र्याक खबर आसा हांव कितें उलयतलो तें, आनी ही वील तो म्हणजे ती सजेशन इन्क्लूडूय करतलो. सगळ्यात पयलीं आमच्या आतां सद्याच्या सोसायटीनी कितें आसा, तांदूळ आनी म्हाका दिसता गंव दिता. तातूंत त्या शॉपांनी साखर, तेल हे बाकीचे आयटम ॲड करपाचे, सो दॅट तांचो कसो तो एकटो कोण तरी त्या हेचेर आसा सोसायटी, तर बाकीचे जशे विकले काय ताका थोडो इल्लो ताचो प्रॉफीट जातलो. दुसरें कशें आसा, ताका म्हयन्याक एक रेंट फी दिवपाची, एक मिनिमम एक मेंटेनन्स फी म्हणून एक 10,000 दिवपाचे. बाबा तूं चलता तुका एक 10,000 म्हणून. तिसरें कशें आसा, तांचें जें कमिशन आसा तें तुमी एनहान्स करचें पडटलें. तें खूब कमी आसा, म्हाका दिसता 2.5 रुपया काय कितकें आसा, तें एनहान्स करूं जाय. आनी हें जें तुमी तांकां धान्य दितात तें धान्य तुमच्या मेन गोदावांतल्यान तांच्या फेर प्रायस सोसायटी कडेन तुमी व्हरान डोर स्टॉप घालपाचें. प्लस जे ताका जो हो लागता, लेबर लागता, तो चार्जीस दिवपाचो. आनी म्हयन्याक एक 2% वेस्टेज चार्जीस आसा, दॅट ऑल्सो यू शूड इन्क्लूड. हांव कित्याक सांगता, नाल्यार सोसायटी आतां पयलीं एका टायमाक आसले जाणा, सोसायटी घेवन लोक कंपिटिशनां आसतालीं. म्हाका ह्या गांवांतली सोसायटी गावता काय तुका, आतां तशें म्हाका दिसना. आतां आमदार जाल्यार म्हजे कडेन काय कोणूच येवंक ना, म्हणजे सोसायटी घेवपाक फुडें येना, कळ्ळें तांकां त्या धंद्यान काय ना म्हणून. आनी जे आमचे हें आसा, लिमीट आसा, एबोव पॉवर्टी लायनचे कार्ड करपाचें लिमीट आसा, ते 5 लाख आसा, ते वाडोवन 8 लाख करा, सो दॅट जास्त लोकांक फायदो जातलो आनी तांकां हें जातलो. म्हाका दिसता हे फेर प्रायस शॉपवाल्यांचें दिसता कोवीड टायमाक तेंच्यांनी हें दिल्लें, जे धान्य घातले तेंचे पयशे अजून तशे ब्लॉक आसा, ते तेंचे मातशे पळयात. हांव जाणा हो फंड सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन अरावंड 5 कोटी काय कितले तरी आसा डेटा, तो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन घेवन त्या लोकांचे दियात. एकूच म्हाका सांगपाक जाता, तुमचे जे डिपार्टमेंटान न्ही तुमचे गोदाव आसा, गुडाव आसा, स्पेशली हेतून कारापूर 30 एकदम बॅड कंडिशनान आसा. डायरेक्टरान नोट करपाचो, भितर उदक वता, सगळे कावळे हें वता. तो गोदाव मातसो तो कारापूर 30 वयलो पोरूय हांव हेच असेंब्लीक हांव डिमांड केल्लो, मिनिस्टर सर हांव डिमांड केल्लो, डिमांड जातून 1 वर्सान तुजो एकूय ऑफिसर येवंक ना. म्हाका हो डिमांड आपूण करूंक काय ना करूंक, नाल्यार खूब फावटी ऑफिसर येतात, तूं हो डिमांड मांडलेलो, हाचें कितें करपाचें कशें. 1 वर्स जालें डिमांड करूंक ना, प्लीज नोट, नेक्स्ट इयर हांव हो डिमांड काडचो ना. हांव सरळ सांगतलो बाय, हो डिमांड तो गुदाव हें करात, हांव पळोवन आयला गुदाव म्हणून सांगता. 1 वर्सा कांयच जावंक ना डिमांड घालून सुद्दां. व्हेरी क्लियर अबाउट इट, म्हाका याद आसता सगळें. तुमच्या हातून तुमच्या जे सिव्हिल सप्लायन 12 तालुक्यान तुमचे जे इन्स्पेक्टर आसा ते बाबडे इन्स्पेक्शनाक जर वचूं जाय जाल्यार तुमच्या त्या हाका सिव्हिल सप्लाय ऑफिसांक गाडये ना. गाडये मातशे तांकां दियात. तांकां ते व्हडे सिव्हिल सप्लाय आपलेच गाडये घेवन तांचे आपलेच पेट्रोल करता ऑफिसर ते आमचे, तांकांय मातशें काम करपाक हें आसपाचें. म्हाका दिसता असिस्टंट डायरेक्टर पोस्टूय वेकन आसा, थोडे GPSC मार्फत भरल्यात, थोडे भरूंक ना, सो ते पोस्ट हे करपाचे. दुसरें एकूच सांगता, हांव परत एकदां म्हणजे खूब लोकांनी धन्यवाद, हांव तुमचे आभार मानता आनी आमचो MLA प्रवीण आर्लेकार, कित्याक येयल्ल्या वर्सा न चुकता आमच्या बिचोलेन तो आमकां क्ले मोल्डिंग ती मशिनां दिता. आमच्या बिचोलेन तशें जर कांयच ना म्हणल्यार गणपती करपी अरावंड 12 ते व्हडले 13 फॅमिली आसा, येयल्ल्या वर्सा तो दिता. थँक्यू फॉर दॅट प्रवीण. आमच्या हाचेर सांगपाचें म्हटल्यार एग्रीकल्चराचेर उलयतना हांव चड उलयना, एग्रीकल्चर पॉलिसी जाता तितले बेगीन करात. अंदू न्ही तुमी खास करून तुमी साळांतले लोकांची कंप्लेन आसा शेतकारांची, तुमी जे हाचे बियाणे दिल्ल्यात, खेचे भाताचे बी दिल्ल्यात ते अंदू ते रुजोवंक ना. सो तांच्यानी म्हाका दिसता 650 रुपया तो एक शेतकरी घालता आनी तुमी 650 घालतात. सो तेंचे वेस्ट गेले ते लागना. तो म्हणटा परत घालून तो तरवो येवपाक टायम लागता, स्पेशली साळांतले. म्हाजे कडेन नांवूय आसा त्या मनशाचे, बट आय डिडंट वॉन्ट टू एक्सपोज. सो ते तुमचे ते बी मातशें पळोवपाचें. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग प्रमोट करा, फार्मर्स क्लब बी प्रमोट करा. गांवांनी अजूनय खुबशे लोक शेती करतात. तुमकां जर शेती खरीच बरी म्हणजे खुबश्या गांवांनी बरी करता, पूण म्हाज्या मेणकुऱ्यान तर फूल गांवांत कोणूच जागा वांयचूय सोडिना, कोणाची दुसऱ्याची आसा जाल्यार घेवन करता. इतलो आमचो गांव आमी एग्रेसीव आसा शेती करपाक.
सो त्या खातीर ज्या गांवांनी चड शेती जाता थंय तुमचे झेडओ न्ही, तुमचे झेडओ ऑफिसर्स बरें काम करता, डायरेक्टर आमचो एकदम एक्टीव आसता, रिस्पॉन्सीव आसता. जे झाडां ती ही जी अंदू जे चड पावस पडल्या पर्यंत तांकां कंपेन्सेशन दिवंक जाय. जशें आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे कंपेन्सेशन पळयात, आमी डॅमेज जाल्यार सकाळीच आमच्या मंत्र्यान सांगला 1,50,000 बी दिता कंपेन्सेशन. इट इज वर्थ टेकिंग इट. तुमचे तशेंच कंपेन्सेशन पॅरलली वाडयात तुमचे, जाल्यार ते कंपेन्सेशन घेवपाकूय बरें दिसतलें. आणि दुसरें म्हणजे हांव परत एकदां मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. मिलेट प्रोडक्शना खातीर पयलीं 2 हेक्टर एरिया तुमची आसली कवर्ड, अंदू तुमची ती मिलेट प्रोडक्शना खातीर 5 हेक्टर वाडला. खूब बरी गोष्ट आसा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.